माझे नाव दीपाली दिगंबर पायनी. आम्ही हे शेत करताली येऊन हळसाणो घातलो तो शेत घातलो तितलोय गेलो. दारा सारखीच ना ती 2 वर्सां झाली. दारांक आमच्या नुकसान जाता. आमका कायच ना. पावसानूय जाता आणि गिमानूय जाता. हळसाणो घातलेलो सगळं हे आता आम्ही किती करपाचे शेतकऱ्यांनी करा म्हणता. शेता पडिंगय ठेवू नका म्हणता. आम्ही करता करून इतकी नुकसान जाता. मनाय घालून कॅमेरा घालून घातलेलो हळसाणो तरी जायना. घालच्या खावच्या वक्तार आमका काय मेळना. आनी कितें करपाचें आमी आनी कितें मानस सारकी ना न्हू ती. आणि आता उदक वास येता या उदकात आणि घरात तेकान आमका उदक दिलं. आता वास न्हू घराक घेऊ. सगळं जारी आमच्या घरान येतात तेकन. बांयक पावून उदीक खावपाक ना आमका. आता नळ का सदीत नसता. नळाची पायपा केन्ना केन्ना मोडटात. नळ काय मेळटा. आता खारे उदीक भरला. बांय भरला सारखी. हे मामलेदारान तरी येऊन कितें लक्ष घालूंक जाय. येऊन आमचे मानशे कितें करतात ते. सगळीच दारां मोडली. एकदा ते MLAन एक दार लायल्ले तेच आहा आणि बाकी सगळी मोडान गेली दारां. कोण मोठा बीन अशें कितें जालें ना. ते दारात ना न्हू सारखी मोडी ना. सध्या आता कोणच कमिटी ना काय ना काय ना. कमिटी ना थंय. म्हजें नाव लुदिना आल्वारेस आणि हांव खोर्जेची. आणि आमच्या आसनो एक खाजन उदक भरला हांगसर आणि आमचें सगळें शेत गेलां. वसानो गेलो सगळो. तशें आमचे बांयन सगळ्यो पिड्यार जाल्यात आणि उदक सगळें खारें जालां. लोकांक आतां खूब त्रास जाले. कितें कारण कितें कारण मानस आमची ही गेल्या जाल्या आणि दारां गेल्यान आणि उदक सगळें भितर आयलें. आतां मानस आमकां नोई करची पडटली. पण सध्या सगळीं शेतां पयलीं सगळीं गेलीं. सध्या आता 2 वर्सां जाली. कितकी वर्सां जाली कमिटी बी कोणूच ना. आता कमिटी 3 वर्सां सुबेज जाली. ऑलमोस्ट 4 जाली म्हाका दिसता. आता शेतां करा म्हणटा सरकार. आता हे कितें म्हाका हांवें फर्स्ट टायम हे आख्खें शेतांक हें सगळें हें हाडलें. हांवें JCB घालून हें सगळें शेत आख्खें नितो केल्लें आणि आतां वसानो घाल्लो हांगसर. शेतूय केल्लें आणि आतां वसानो घाल्लो. गेलें हें सगळें. म्हणजे पावसानूय अशें जाता. पावसान उदक भरिल्लें. मानस ही जाल्ली पण केल्ली तांणी हे आनी आमकां लांग मेवल्लें शेत. आणि आमचें हाल्लें तरी पण कित्याक आमी 2-3 फावटी हें घाला तोरवो घाला पण. आनी मागीर आमी मिशिनान लायलां वद्दें आनी वद्दें आतां लायना. बेगीन जावचें काम. बेगीन जाल्या पुरो. शेत सगळें गेलां न्ही आमचें. तो हे सगळा कुरीस सापयता जालो. 15 दीस जाले आतां बुडोवन रावला. आनी वसाणो जाल्लो हें दवरलो कुसून गेलो. आनी काय उरोंक ना. कारण कितें कारण आतां ती माणूस दारांक ही जाल्यान ही मोडल्यान न्ही. कोण ना टेनंट बी कोण काय ना आतां हें करूंक ना. कमिटी अजून करूंक ना. बांयक बी कितें फुगमत. आतां बांय दोरी हाका दुर्गाक टँक लायलें उदक न्ही. ते बांय आमचें उदक येना. बरें लागना आतां. आता कितें केल्लें जाय तुमकां. आतां कितें गेल्लें. आतां कितें सांगूं शकता. आतां वसाणो गेलो सगळो. आख्खें शेत गेलें. आणि हांव एक शेत कामती प्लस हांव एक फुटबॉल कोच. ओके. सो म्हाका एक उमेद आसली हे वर्साक इल्ले वारवें लायतलो म्हणून. आनी हांवें ते थोडे रोंपे कोण दिता आनी इकते हाडले आनी उमेदीक लायले. पूण आमच्या लागींच हांगा एक माणूस आहा कुशाल म्हणटा तिका. आनी ती तेजी दारां फुटोवन उदक बी भितर येयलें. आनी ह्या वर्साक हांवें वसाणे बी मारलेले ते सगळे पिड्यार जाले. कित्याक खारसाणीचे उदीक येवन सगळे मेले. जाय जाल्यार दाखोव येता हांगा सगळ्या सायडीच्या. आनी तो हांवें लायले ते लायले वारवे. पूण आमच्या सायडीक नेबरांनी लायले एक 2-3 बायलांनी कडेन. आनी तेंचे पासून कांयच ना. सगळे बियां कितें मिरसांगो आहल्यो तितल्योय मेल्यो. सो हांव सरकाराला मागता की जाता तितल्यो मानसो कोणाच्यो जाय आमच्यो जावं आनी कोणाच्यो कोण जे वारवें करता आनी पोट चलयता तेजेर तांच्यांनी कितें तरी उपाय काडचो. इतलेंच म्हजें म्हणणें. आनी जाता तितले इतले बेगीनूच जर करीत जाल्यार बरें आसतलें. नाजाल्यार आमच्यो बांयो ज्यो उदक आमी वारव्याक घालता त्यो सगळ्यो सॉल्टी वॉटर येवन खारें उदक येवन सगळे पिड्यार जातले.
आनी अंदूच्या वर्साक आमी ज्योतीचे भात लायतात वो उमतात जाल्यार फुडल्या वर्साक हे खारसाणीचे उदक तर येयल्यार आमकां ती खारास गो आनी कहले खारसाणीन जाता पळय तसले शेत करचे पडटले. इतलेच हांव सरकारान मागता की तेंच्यांनी जाता तितलो उपाय बेगीन घेवचो. शेतां करा पूण असले तर जाले जाल्यार आमकां आनी कांय उमेद आसची ना कितेंच करपाक. म्हजे उमेदीक हांवें केल्ले पूण म्हजें मातशें शेत वयर उरोन थोडे रोंपे म्हजे आनी उदक हांगा खारसाणीचे चड पावूंक ना ते हे म्हजे वारवें उरले. नाजाल्यार हें वचपाचें कित्याक म्हजे उमेदीक केल्ले हांवें हाडले रोंपे लायले आनी ल्हान पडले म्हणटच ओके म्हणजे म्हाका सॅटिस्फॅक्शन मेळलें म्हणून हांवें लायले ते. ओके दुसऱ्याच्या शेताचे सगळे पिड्यार जाला. बारीक तर अशे गुणायल्यार असो मोबायल पयशे जाल्यार सगळे वसाळे मेल्ले आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.